नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो युकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज नवी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर आयोजित केल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्यात भाजपाची रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांच्या सयत दिल्ली मंत्रिमंडळाचे वांगडी मंत्री म्हण परवेश सिंग, आशीष सूद, मनजिंदर सिंग सिरसा, रविंदर सिंग, कपिल मिश्रा आणि पंकज सिंग हांणी लेगीत सोपूत घेतलो. कार्यावळीत भाजपाचे म्हालगडे फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत घरमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत हेर फुडारी वांटेकार जाले. सोपूत विधी सुवाळे उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना राजधानी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचो एक नवो अध्याय सुरू जातलो अशें रेखा गुप्ता हांणी सांगलें. जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना. मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी. आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब, 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा. मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी. उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक-एक बिंदु पे काम किया जाएगा. इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा. पूरी टीम इसके लिए काम करेगी. नवी दिल्लीत आयोजित दिल्लीतल्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या सोपूत विधी सुवाळ्यात गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लेगीत वांटेकार जाले. सुवाळ्या उपरांत पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना तांणी 27 वर्सां उपरांत लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राजधानीच्या उदरगती खातीर कौल दिला अशी खोस उक्तायली. तशेंच आपदा सरकाराक भायली वाट दाखोवन भाजपाचे डबल इंजिन सरकार दिल्लीत मुळाव्या साधन सुविधांच्या उदरगती सयत मनीसबळ उदरगतीचेर लेगीत भर दितले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. दिल्ली में 27 साल के बाद पहली बार दिल्ली के लोगों का सेवा करने का मौका मिला है. या डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ रही है. मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना दिल्ली में जरूरत है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना जरूरी है. तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ से दिल्ली इस राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा. बस मैं इतना ही कहूंगा. फिर एक बार नई मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन. खास करके आशीष सूद जी को जो गोवा के प्रभारी रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या साबार मुखेलमंत्र्यांची बसका दिल्लीत आयोजित जाली. ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हेर म्हालगडे फुडारी वांटेकार जाल्ले. हातूंत आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्राबाबू नायडू, भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे तशेंच गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लेगीत वांटेकार जाल्ले. गोंयांत फाल्यां सावन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी खातीर राबयल्ल्या फुकट लसीकरण आनी नसबंदी मोहीम चालीक लायतले अशी माहिती पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. हे खातीर कोलवाळच्या श्रीराम विद्या मंदिर शाळेंत एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ल्याची माहिती तांणी दिली. पत्रकार परिशदेंत उलयतना रॅबिजा आड सुरू केल्ल्या ह्या मोहिमेच्या विषाणूची पाळामुळा राज्यांतल्यान काडून उडोवपाचें ध्येय आसा अशें मंत्री हळर्णकार हांणी ह्या वेळार नमूद केलें. आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा, स्टेट डॉग्स म्हणटात, आमचे NGOज, एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, स्टेट गव्हर्नमेंट, लोकल बॉडीज सगळे इतके स्टरलायझेशन आसूं, रॅबीज आसूं, तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्नमेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रॅबीज मारता आसतना, वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. आनी हें काम WAVS रेडी जाल्यार आनी ते
जेंकां स्टेलायज कम्युनिटी आयडेंटिफाय करतले जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्व आसतले, 32 वॅक्सिनेशन टीम्स आसतल्यो. हो मॅसिव्ह ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या जिणेचेर आधारित चित्रपट छावा सध्या बरोच गाजता. हे मजगती गोंय राज्यान हो चित्रपट करमुक्त करपाची घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या संदेशांत संभाजी महाराज हांची जीण आनी बलिदान दर्शोवपी हो चित्रपट सगळ्यांनी मुजरत पळोवचो अशें आवाहन लेगीत मुख्यमंत्र्यांनी केलें. विकी कौशल हांच्या उल्लेखनीय अभिनयान जितो जिवो जाल्लो हो चित्रपट दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर हांची प्रस्तुती जावन आसा. तशेंच ह्या चित्रपटाक नामनेचे संगीतकार A.R. रहमान हांचे संगीत लाभला. आयज राजभवनाचेर आयोजित खासा कार्यावळीत गोयचे राज्यपाल P.A. श्रीधरन पिल्लय हांणी कथा संग्रहाच्या बंगाली अनुवादाचें लोकार्पण जालें. ह्या कार्यावळीत अस्तंत बंगालचे राज्यपाल C.V. आनंद बोस लेगीत वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना बंगाली भाशेंतल्यान सदांच कल्पनेन गिरेस्त आशिल्लें साहित्य आयिल्लें पळोवंक मेळटा आनी ह्या साहित्यांतल्यान खुबशा लोकांक हेर कलात्मक उपक्रम राबोवपाक आदार मेळ्ळा अशें राज्यपाल P.A. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें. My writings are accepted by Kerala people, and recently, about 2 months back, Kerala government, a left government, for my comprehensive literature work considered and given me an award. So I would like to say, writing maybe, I hope, I dream, the relationship between Bengal writing field and Kerala writing field is the need of the hour, and I expect our honorable governor is a very good writer, and as he speak as a speaker also, Kerala people accepted him, and he will take initiative for more and more book exchanging these literary contributions in between these two states. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सत्तरीतल्या केरी नाक्याचेर आयोजित शिवजयंती कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांचे सयत तांची घरकान्न आनी थळाव्यो आमदार डॉक्टर देविया राणे हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना मंत्री राणे हांणी गोंयांत मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत लोकांच्या समग्र उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर भर दिला. तशेंच केरी ह्या बेळगांवच्यान येवपी लोकां खातीर गोंयचे हे मुखेल द्वार आशिल्ल्यान बेगीनूच केरी नाक्याच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू करपाचे उतर लेगीत तांणी दिलें. छत्रपती शिवाजी महाराज आयज आमच्या सगळ्यांचो प्रेरणास्थान कित्याक जावन आसा. आयज विकास आनी विकासाच्यो गोश्टी आमी सगळे आयकता, तुमी बी आयकता. केरी गांव म्हणटा हो बरो जागृत गांव. आयज तुमच्या आमदारान सगळे तरेन काम करपाचे वेगवेगळे प्रकल्प हातीन घेतल्या, आणि साहेबा पासून हो मतदारसंघ सांबाळपाचो सादो मतदारसंघ न्हू. आयज साहेब जो मुख्यमंत्री जावन इतल्या वर्सां साहेबान काम केलें लोकां खातीर, आणि हेच प्रेरणा आमी छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान घेता, जो खंयच भेदभाव न करता एक विकास सगळ्या समाजाक. आणि हे सगळे समाज म्हणजे हो पक्षाचो कार्यक्रम नासता, हे सगळ्या समाजाच्या लोकांक एकत्र हाडून आयज खंयचोय मनीस हांगा येवन प्रेरणा घेता आणि आपल्या पद्धतीन ते विचारधारा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आयज तुमी सगळे महिला सशक्तीकरण आमी इतल्या वर्सां आमी म्हणटा, पण आयज तेंचे कडल्यान तेंच्या काळात महिला सशक्तीकरण सुरू जाल्लें. आयज वेगळ्या तरेन सगळ्या समाजाच्या लोकांक आपल्या सेनेन तेणी वेगळ्या तरेचें स्थान दिवपाचें काम केलें. काल सावन सुरू जाल्ल्या ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या 9व्या आवृत्तीक सुरवात जाली. न्यूझीलंडा आड पाकिस्तान ह्या पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत 60 धांवड्यांनी घसघशीत जैत जोडलें. मजगतीं आयज ह्या सर्तींत भारतीय पंगड आपल्या मोहिमेची सुरवात बांगलादेशा आड करता. बांगलादेशान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. मेळिल्ल्या निमण्या म्हायती प्रमाण बांगलादेशान 24 षटकांनी 5 गडे व्हगडावन 90 धांवड्यो केल्यात.
आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.